माझी फाटी 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 श्रीपाद भाऊ मोठ्या एका लाखापेक्षा सविस्तर गोंयकारांचे आभार व्यक्त करतात. सावधूचा मोठ्या माध्यमातून 10 घरांच्या तरी सुद्धा आम्ही एक्सेप्ट करतात आणि लोकांचे आभार मानतात. परत एकदा आभार व्यक्त करतात आणि सुरळीत गोंयच्या विकासात ज्या पद्धतीन सरकार वयर डबल इंजिनचेर येवपाचें आसा जरी बाकीच्या कोणी जरी कितें म्हटलें आसत तर आमी सरकार हे मोदीचें सरकार केंद्रात आसतलें आणि राज्यात डबल इंजिनचें सरकार आसतलें. लोकांनी एक सीट निवडून येयलो म्हणून भारावन वयचें न्ही इतकेंच फक्त हांव सांगता आणि परत एकदा गोंयकारांचे आभार व्यक्त करता. जर 400 पार म्हटलं तर मातशें कमी जालें. तरी हांव ते आमी तेजे डिटेलान प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा सांजची 6 वरांचेर घेता. उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक हे 1 लाख आम्ही सगळे आमचे कार्यकर्ते एक्सायटेड की कित्याक आमकां एक्चुअली आमच्या नॉर्थ गोवन आमकां चॅलेंज करली मांद्रा मतदारसंघात 5 फावटी जो आमदार म्हणून आसलो खासदार म्हणून आसलो तेचे थंयसर स्कूल कॉलेजीस आसा आनी तो कनेक्टेड थंय मांद्रेच्या लोकांक आसलो आनी तरी आसतना आमी सगळे एकठांय रावन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसले आमचे कार्यकर्ते सगळे एकठांय रावन आमी जी थंय वायट दिली आणि 4000 लीड वोट आमकां 300 लीड मेळ्ळें. आमी चड एक्सायटेड आहा कित्याक लोकांनी एक विश्वास दवरलो म्हणजे आता जो अलायन्स पार्टनर आमी आहात भारतीय जनता पार्टी हे सरकाराचे विश्वास दवरलो डेव्हलपमेंटाचे जे दृश्टी आमी फुडें हाडटा तेचे विश्वास दवरून तेंच्यांनी वोटींग केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता ही येणारी फुडलीं 3 वर्सां सारकी जोरान जातली डेव्हलपमेंटाची कामां जातली लोकांची कामां फाटल्या लोकसभा इलेक्शनाक चड आशिल्ली तुमचे गेल्ली आतां कमी जाले. स्थानिक आसलो जो कॅन्डिडेट काँग्रेसवर स्थानिक आसलो टफ आसलेले चॅलेंजींग आसलेले सो चॅलेंज एक्सेप्ट व्हेरी डिफिकल्ट आसली की आमी सक्सेसफुली प्रवीण तुम्ही तुमची सदांच नेगेटिव्ह म्हणटाले की पेडण्यान मायनसान वयतले सो तुम्ही लीड घेतलेले वॉट लायक collective efforts भारतीय जनता पार्टीचे विश्वास आमचे मोदी सरकाराचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीचे आणि तांचे कार्याचे आणि जे भारतीय जनता पार्टीन कार्य केला या 10 वर्सां ताजे फळ आज आमी पळयला आणि जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरिल्लो आमच्या इलेक्शनाक सत्तरी विश्वजिताचेर आनी म्हजे तोच विश्वास ताज्याकय जास्त ह्या फावटी इलेक्शनाक दाखोवन आमच्या वाळपय 14,000च्या वयर लीड दिली आणि म्हाका 20-21,000ची ऑलमोस्ट लीड दिल्ली आसा. सो खूब
आभार आमचे लोकांचे, आमचे कार्यकर्त्याचे, आमचे वोटरांचे, तांचे खातीर हे सगळें शक्य. खूब वायट दिसता की पयल्या फावटी महिलांक तांणी एक चान्स दिल्लो फायट करपाक, इलेक्शन एक संदी दिली फायट करपाक, पण अशें ना की ते कॅन्डिडेटान वर्क करूं ना. खूब कश्ट काडिल्ले, खूब त्रास काडल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान आनी प्रत्येक आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान, आमचे जे पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आसा कानावडेजी, सगळ्यांनी खूब त्रास काडिल्ले. प्रत्येक आमदारान त्रास घेतले, कॅन्डिडेटान स्वतान खूब प्रचार करून त्रास घेतले. पण केन्ना केन्ना आपल्या हातान थोड्यो गोश्टी नासता, पण काम करपाचें आपलें कर्तव्य आसता, आमी काम करत रावपाक जाय आनी ते वोटर कशें तांचे कशें मनान आसता त्या प्रमाणे वोटींग जाता. सो दुसऱ्या इलेक्शनाक संधी मेळटली, एक महिलाकी संधी मेळटली आपले टॅलेंट. विक्ट्री ही उत्तर गोव्याची जनता वोटर्स हांची ही विक्ट्री आसा आनी ताचें श्रेय सगळ्या आमच्या उत्तर गोव्याच्या मतदारसंघाक आसा. आमचे कार्यकर्ते, आमचे सगळ्या पार्टीचे ऑफिस बेरर, पार्टीचे कार्यकर्ते तांच्या प्रयत्नामुळे एकदम सगळ्यांना निवडून येवपाचो तांच्यामुळे जाला आणि तांचे सेवेक आमी सदां उत्तर गोंयच्या मतदारसंघाची सेवेक आमी सदां आसतले. साऊथ गोवाचे तुमचे सीट मातशे मातशे इल्लेशे फाटीं पण कार्यकर्त्यांनी आणि मतदारांनी जे काही पार्टी कितले पर्यंत व्हयले पार्टी हाजे पर्यंत व्हयले त्या बद्दल कार्यकर्त्यांचे खूब बरी आसा. निसत्त विजय हे जाल्लो आसा. पण हाज्या फुडें आमी सदां त्या मतदारसंघाच्या विकासाकय आमचो अभिनंदन राज्य सरकारान आमच्या मतदारसंघाचो विकास करतले. भाऊ तुम्ही 400 पार म्हणटा न्ही, आतांची सध्या सिच्युएशन पळयल्यार कशी आसा? इलेक्शनाचे एक लक्ष दवरचें पडटा, टार्गेट दवरचें पडटा. टार्गेट आमी दवरलें, पण थोडेशें इक्वेशन कितें ओपोजिशन सगळें टाकले जाले आनी कांय ताका फॅक्टर वेगवेगळे आहात. पण आमी 300 लागीं आयिल्ले आसा. व्हडलें काय सरकार भारतीय जनता पक्षाचें सरकार